प्रीतीच्या भावा भयणींनो, आम्ही साध्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आणि आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयल्लो आयतार समोर उमटा. आयचो सेवा धर्मांचो विशय वचात कुरपेचे वरोस पळीत करात. आमी उत्सवीक वर्सांत आसा. आमी भावार्थान वाडोवंक आनी भावार्थाची पुर्ती फळां दिवंक दर एक उत्सवीक वरोस आमकां एक कुरपेचे वरोस. हे उत्सवीक वरोस कुरपे भरीत जावंक आनी तें आमी उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक आमकां एक गरजेचो आनी म्हत्वाचो उपाय म्हळ्यार देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक भेटयल्ल्या आयताराचे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना देवाच्या उतराच्या आमी मोगान पडोवंक आनी ताच्या उजवाडान आनी स्फूर्तेन आमी देवाची कृपा सगळ्यांक कळीत करूंक आमकां पवित्र आत्म्यान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. नेहेमियाच्या पुस्तकावेलें वाचप. 7वो म्हयनो लागलोलो. सगळी परजा एकूच मनीस जाल्ले पुरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलेल्या मैदानार एकठांय जाली. सर्वेस्परान फर्मायल्ले मोइजेसाचे समृद्धीचे पुस्तक तांणी येज्रास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायलें. ताणें तें सभे मुखार हाडलें. सभेत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्या मैदानार दादल्यां, बायलां आनी गिन्यानाक पावलोल्या भुरग्यां हुजीर भोव सकाळीं तें दोनपार पर्यंत पुस्तकावेलें ताणें वाचलें. समृद्धीच्या पुस्तकाक चीत दिवन सगळो लोक आयकतालो. उबोच रावंक केल्ल्या मोदेराच्या उंचशा जाग्यार येज्रास धर्मशास्त्री उबो आसलो. येज्रास सगळ्या लोकांहून उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगळ्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडतोच सगळो लोक उबो रावलो. तेन्ना येज्रासान सर्वेस्पराक वरत्या देवाक दिनवासलो आनी सगळे परचेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगळीं बागोलीं आनी धोरणीर सोरपोट पडून सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी येज्रासान देवाच्या पुस्तकावेलें वाचलें आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगळो लोक वाचलान तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेष्ठ नेहेमियास आनी येज्रास धर्मगुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत आनी सगळ्यांनी आखे परजेक सांगलें, तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस्त जावं नाकात, रडू नाकात. समृद्धीची उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरोप खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें इल्लें धाडात. कित्याक तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस्त जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोष तुमचें फळ. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराचे समोर सोर बरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणत्याची जाणवाय.
जबाब तुजी मुत्रां सायबा आत्मो आनी जिवी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब तुजी मुत्रां सायबा आत्मो आनी जिवी. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोपपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब तुजी मुत्रां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोपा. जबाब तुजी मुत्रां सायबा आत्मो आनी जिवीत. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचून. भावां भयणींनो, खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका सांदे आसा, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो ख्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन, एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्यां आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर? आनी सगळीच कूड फकत कान जालो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जायत तर? त्या पासत आपले खुशे प्रमाणे देवान वेगळे वेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर? खरें म्हळ्यार जायते सांदे पूण एकूच. म्हणटोच दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेंच चड असोक्त दिसतात ते कुडीचे सांदे अदीक गरजेचे, आनी अदीक हलके दिसतात त्या कुडीच्या सांद्यांची आमी अदीक पर्वा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुगेचे कशे दिसोनात तांकां अदीक मानान आमी लेखता. आमच्या माणसुगेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक कितलो मान नासो दिसता तांकांच अदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटोच कुडींत वेगळोचार आसूं न्हय, पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें. आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार तांच्या वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बराबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सभेंत देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री. तशींच आसात विस्मितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणे. तर सगळींच धर्मदूत ओ प्रवादी ओ शास्त्री काय? सगळीं विस्मितां करतात काय? पिडेवंतांक
बोरी करचो गुण सगळ्यांक आसा काय? सगळीं 8व्यो भासो उलयतात बी? सगळीं तांची समजणी दितात काय? देवाचें उतर हे. उद्गार. गरीबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयत्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमचे मोदे घडोवन आयल्यात त्या वस्तूंची खबर व्हरून दवरूंक जायते जाण भारी वावुरल्यात. सुरवातेसान त्यो खाशा देखलोल्यांनी आनी सोबदाच्या मुणयाऱ्यांनी त्यो आमकां गोमयल्यात त्या प्रमाणे तांणी बरयलां. हें जाणो जावन म्हजे पाळयेन सगळ्यांची पयली थावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका मानेस थियोफिला क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवचिली. ज्या वस्तूंची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या तांचें सोद तुवें वळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाझारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस पळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक पळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बोरी जिवाची घोटाय. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाल आसलोले पोरचे सर्वेस्पराची समूर्त परगटूंक आनी शिकोवंक आनी हे वरवीं तांकां जिवाची घोटाय दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. आमच्या सरकारी, सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीच्या मार्गान चलोवन देशांत वस्तले तरेतरेचे अनितीचेर झुजोन नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक
आनी पोरचेक काळजाचो संतोष हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. गोरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. आमचें क्रिस्ती आपोवणे वळखून घेवन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी स्फूर्तेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आनी सगळ्यांक आमी भरवशांची संदेशकारां जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. एजरासान देवाच्या पुस्तकावेले वाचले आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगळो लोक वाचलां तें समजलो. आमच्या धर्म प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेली आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां, संस्था, खातीं आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मोळांचेर देवाचें उतर पोरगोटूंक आनी शिकोवंक भारी वावुरतात. तांकां हो वावर करतना बापाचें बळ मागुया.